आयज आमी सांगोडलो आसा लिमरामेंत वाडो तेजो पंच मेंबर जावन आसा मिस्टर कानोलकर. सो तेका विलेजर्सांनी रिक्वेस्ट केल्ली की एक झाड आसा हांगासर जें ऑलरेडी पडपाक पावलां, मून बी तेजी उखल्लेली आसा. सो हांगा तुमकां पयलें झाड दाखयता, झाडाचें कंडिशन पळयात पयलें कशें कितें आहा तें. हे झाडाचें कंडिशन पळयात, झाड कशें पडपाक पावलां तें वादळान ऑलरेडी तेजें कंडिशन हें जाल्लें आसा. हे पळय हें झाड इतलें बँड जाल्लें आसा हांगासर, तें पळयात हें सांगोडलां. सो तें दुसऱ्या झाडाचेर वचून रावलां, पूण तेंय झाड बँड जाल्लें आसा. सो तुमकां मुद्दाम दाखयता पयलीं हांगा कितें जाल्लें तेजें. हे पळय ह्यो वायरी हांगासर सगळी लायन केल्या आनी हें घर आसा हांगा. परत हांगासर हे पळय झाडां हांगा ही पयलीं हांगासर झाडां मोडोन पडलेलीं ही पळय. आनी तेजें कंडिशन खंय कितें जाल्लें तें पयलें. झाडां मोडोन पडलेलीं हांगासर पयलीं. सो ह्या हांकां हांगासर ह्या घराक आनी ह्या लायटीच्या खांब्यांक इवन ह्या सगळ्यांक धोको आसा. सो हांगासरले जे पंच मेंबरांनी पंचायतीक हांव रिक्वेस्ट करता की जाता तितल्या बेगीन तेंच्यांनी हें झाड कापून घेवचें, कित्याक तें ऑलरेडी पडलेलें आसा. आनी फाल्यां जर तें झाड पडलें जाल्यार ह्यो सगळ्यो वायरी सगळ्यो तुट्टल्यो, परत हे खांबे ह्या घरांचेर पडटले, परत तेंचें घरूच वयतलें फूल. सो रिक्वेस्ट करता की हें जाता तितल्या बेगीन कट करून घ्या, की पावस तेंकलो, ऑलरेडी पावस स्टार्ट जालो. सो मागीर तेंकां जे पावसान सगळें उदक येयलें तेंच्या घरान वयतलें, परत तांकां खूब त्रास जातले, परत ते तुमचे कडेन येतले. सो तेंच्यांनी ऑलरेडी तुमकां इंटिमेट केल्लें आसा आनी तुमचे कडल्यान तरी आमी ह्या आन्सर एक्सपेक्ट करना की ते पडचे ना म्हणून. तुमकां तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा व्हरोन ऑलरेडी. मिस्टर कानोलकर बाब, तुका रिक्वेस्ट करता की जाता तितल्या बेगीन हें झाड कट करचें, कित्याक लागून तुमकां दाखयलें लायव्ह एग्जाम्पल हांगासर कशें कितें आहा तें. आनी हें घर, सो हे तेंचे पळय जितले लोक इफेक्टेड जाल्ले पळय ते लोक हांगासर आसा ऑलरेडी. सो आमकां तें नाका की त्या लोकांक त्रास जाल्ले. सो जाता तितले बेगीन पंचायती कडेन मागता. सो जे विलेजर्स आहा पळय तेंचे एकल्याचे तुमी आयकून घ्या. आई सांग तुमचें कितें आहा तें. आमचो बोटीन आनी सावर आहा न्हू, ती मातशी कापून घेवची, कित्याक आमची सारकी घरार आहा ती. आनी खाणे मोडोन पडटा घराचे. वादळाचे एकदां मोडोन पडले, इतलेंच मातशी. झाड आहा पळय ते त्रास कशें दिसता जिवाक. तेन्ना कोणी मेलो जाय आनी तें घर आहा, लायटीचो वायर आहा आनी पडटा म्हणून सारकें आडवे कशें आसा, तेन्ना कोणी तें मारचें. पंचायतीचे काय हांगा कोण येयना आनी कोण पळयना, तेन्ना हें कोणी तरी मारचें अशें म्हणून आमचें हें आहा सांगपाचें. पळय हें जें आहा आयचीच गजाल न्हू ही. फाटल्या दिसांनी हांगा आमी सगळे आमी कट केल्लेले आसा. आमी पर्सनली सगळ्यांक हाडून कट केल्लेले आसा आनी झाड पडलेलें थंयसर ऑलरेडी तेंच्या एक घरार पडलेलें आसा. तेंच्यांनी कापेती घालून दवरलेले आसा. सो हितून फुडें आनी कांय प्रॉब्लम जावंक जायना म्हणून पंचायतीक हांव एक स्टेप घे म्हणटा की तें एकदाचें कट कर, काबार कर प्लीज. सो हांव पंचायती कडेन परत आमचे हें फायर ब्रिगेड त्या डिपार्टमेंटाक वेल इन एडवान्स सांगपाक सोदता की हें जें झाड आसा पळय तुमकां दाखयल्लें आसा ऑलरेडी, मातशी पंच मेंबर नाजाल्यार पंचायतीन तेजेर लक्ष घालून तांकां इंटिमेट करचें की वायरी आसा हांगासर. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकूय तेंच्यांनी कळोवन दाखोवचें की ह्यो वायरी फाल्यां तुटल्यो जाल्यार कितलें परत लॉस जातलें. परत नेव्यो वायरी घाल, परत नेवे खांबे घाल. हो तुमी जर हो लॉस वाचोवपाक लागून हें तुमकां सांगता. हो परत लॉस आमच्याच जो लोकल मनीस जो टॅक्स पेयर आहा पळय तेज्याच माथ्यार परत हो लॉस तुमी घालतल्यान हो लॉस आमकां जातलो.
सो हेका लागून तुमकां जे लोकांनी हांगासर विलेजसान सांगलां पळय तें मातशें लक्षांत घेयात आनी जाता तितले बेगीन म्हणजे फाल्यां परवाच्या दिसा भितर पयलें कट करात हें झाड. कित्याक जो पावस येतलो ते वारे घेवन येतलो, वारे वादळ जातले परत आनी अशीं झाडां कितलीं तुट्टली परत हें झाड आसा पळय तें पडोन जी नाशाडी जातली. सो तेका लागून तुमकां रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन तुमी कट करून घेयात. थँक्यू.